Gauya, Patok Moche Kede, I 24, पान 130 आणि 1, I 24, page 131. आजच्या मिसान संपलेल्या कायताना आवाज एका देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या ओतम्या बसत मागुया. जॉन फर्नांडीस वाडदीस समारंभता ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. संपलेल्या क्रिस्टोफर पोवा पासतूय मागुया. आयज आमचो गांवचो पूत फादर हेनरी फाल्कांव आपलो वाडदीस समारंभता. जिवीत देवाचें तेणें ताका यादनी कसो देवच्या मोड्यान उर्बेन भक्तीपणी मोगान वावर करता ताचो वावरूय सफळ जावंक ताचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. हे मिसाची भेटेन फावो ती परिभांड घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदिदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सांगता. मनांतून आनी तोंडान चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागीवय सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतां कडेन भोगतान आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या Somia
सर्वेस्परा ककुत्सारा देवा तुझे पवित्र सोबेक ओदीक नितळ कोर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे बिणी तिच्यान सवस्थायन जिव नजो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता सस्नेच्या सस्नन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाच्या फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दुनियाचो मान आनी इश्टागत तो भोगतालो, कित्याक ताजे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जोयत दिल्ले. पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. ते नामानाचे बायलेची चाकोण जाली. ताणें आपले दोनींक म्हणलें, म्हजो दोनी सामर्येच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताजे कोड काडून ताका बरो कोत्तलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें. इस्रायलाच्या देसांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच. इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयेचे 10 तालींत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाचीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिजेर अशें बरयलेलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोडशी धाडटां. तुवें ताजे कोड काडून ताका बरो कोच्चाक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलेलो? म्हज्या लागीं तो कसो झगडूंक सोदता तें बरें कोण पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिजलीं म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगोस्त्रां पिजल्याय? ताका म्हजेशी यो दी आनी इस्रायलान एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो रावलो. एलिजेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी ना आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबोरीत जावन नामान परतून वचूंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सोदतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावन म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फारपान दमास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बरोवन येवं काय? तातूंत नांव म्हज्या नितळ जावंक जाय नासलें काय? आनी परतून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताजे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भशेन तुवें ताजें आयकुचें.
हें आयकून तो देंवलो आनी एलिझेबाच्या उतरा प्रमाणे 7 पावटी जोर्दान नदीन बुडून भायर सरलो आनी ताजें आंग एक सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगल्यान आपल्या सांगात्याक घेवन तो एलिझेबाशी पोत्तून गेलो, भितर सरलो आनी ताच्या मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगले पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वळूकार. आमचो जबाब जातलो, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सगलीं म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूम तानयता उदका व्हांवटे जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो उतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी कुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा किन्नोरीचेर गायतलो, तुजी स्तुती कोत्तलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, ताचे उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारुणाची बोरती. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नाझारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग दापून उरोवन आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारापेता नोगरांतल्या विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिशाक धाडलो ना. तशेंच एलिजियो प्रवादाच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर काडलो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वागावी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावानो, एक फामाद बॉक्सिंग चॅम्पियन आसलो हय, आनी ताणें जायतें नांव जोडलेलें. बॉक्सिंग चॅम्पियन न्हू, जायत्यो मॅडली, जायत्यो सर्टिफिकेट्स. वयता थिंगासोर लोक ताका वळखतालो. आनी अशें चिंतून ताका दिसतालें ताचे वंद व्हडलो आनी कोणूच ना. ताका डिफीट करतलो, ताका मारतलो आनी कोणूच ना.
विमानान एक दीस प्रवेश करता आसतना आमी जाणा एअर हॉस्टेस जायत्यो गायडलायन्स आमकां दिता. विमान उडाव घेता पळय तेन्ना ताच्या आदीं जायत्यो गायडलायन्स आमकां आसता. एअर हॉस्टेस जेन्ना सांगताले हूंय सीट बेल्ट घालूंक, हो चॅम्पियन जो आसलो, बॉक्सिंग चॅम्पियन जो आसलो, हो मनीस ते एरोप्लेनान आसलो तेन्ना ताणें हूंय म्हळें आपूण सीट बेल्ट घालचो ना. जायतो हूंय बोवाळ जालो. एअर हॉस्टेसूय बरे भाशेन ताका समजावंक लागले, सर घाल प्लीज, दीस इज अ गायडलायन. तो म्हणूं लागलो हूंय सुपरमॅनाक सीट बेल्टाची गरज. एअर हॉस्टेसूय जायते ताका ट्राय कोत्ताले समजावपाक, प्लीज सर घाल. आयकोना जावन सोर शेवटी हूंय ते अशें म्हणूंक लागले, तुका दिसता तूं सुपरमॅन जाल्यार तुका सीट बेल्टाची गरज ना जाल्यार तुका सुपरमॅन कसो विमानान बसपाची गरज ना. यू कॅन फ्लाय, गरज ना तुका. बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमकां जेन्ना मातशी उंचलो जागो मेळटा तेन्ना न्हू आमची फितां चोडटा. प्रायड, गर्व आमच्या काळजांत रिगता आनी हो गर्व म्हणटा पळय तेन्ना आमकां आनीक उंच सरोंक दिना. तितलें ह्या गर्वाक लागून हेर आनीक दुसरीं जायतीं पातकां मागीर आमकां आमच्या काळजांत रीग घेतात. दुसऱ्यांचें बरेंपण मागीर आमी पळोवंक जायना. आपलो असलो व्हडलो आनी कोणूच ना आमी म्हणटा, आपलेपणान आमी जियेता. आयच्या शुभ वर्तमानान तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हेच गर्वाची खबर मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो, जेजू नाजारेत आपल्या गांवघरा परतो वेता तेन्ना ह्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसलोली जेजू कोण, जेजू कसलो, ताचो आवय बापूय कोण. जायतें बरें ताणें आयकलोलें. पूण देवस्थानान जेन्ना तो थिरायेन शिकोवन दिता तेन्ना जेजू टार्गेट करता त्या काळा वेल्या लोकांच्या कम्फर्ट झोनान. लोक आपल्याच कम्फर्ट झोनान आसलो. ट्रेडिशनलिजम तितलें तेच्या भायर आनी चिंतूंक जायनासलें. सोर शेवटी आमकां शुभ वर्तमान सांगता, बरे तरेन येवकार केलेले जेजूक आतां ती वयर दोंगरार वचून ताका शेवटून सकला उडोवंक सोदतात. आयच्या पयल्या वाचपान भयणी भावानो, नामान हो सिरियेचो सेनापती आपले तर कोड नितोळ जावंक जाय आसले, ह्या नामानान ल्हान जावपाक जाय आसलो. बरे त्रास ताका पडले. सोर शेवटी ल्हान जालो म्हणूनच जॉर्दान नदीन ताणें न्हावल्या उपरांतूच 7 फावटी तो बरो जालो. इश्टानो, आयच्या दिसा आमच्या नियाळा मुख्य वस्त आयज आमच्या काळजा मनान तिरगोड रिगोवन दवरुया. जाणा जावया भाव भयणीनो, हें सोत ओन्ली अ ट्रू फ्रेंड वील टेल यू दॅट युअर फेस इज डर्टी. खऱ्यांनीच तुजो इश्ट जो तुजो मोग करता तोच इश्ट तुका सांगतलो की तूं कितें करताय तें सारकें करताय ओ सारकें कोन्नाय पळय तें. जायते फावटी आमची कितलींशीं इश्टां आसात, मित्रां आसात, आमकां सांगतात आमची कंपनी, आवय तूं बरो, तूं हें तूं तें. पूण तोंडार तुज्या कोण सांगिना तूं कितलें वायट करताय पळय तो. फाटल्यान जायतीं खबरो करतलीं. पूण जो मनीस तुज्या तोंडार सांगता तूं हें कोत्ताय तें सारकें करिनाय ओ तुवें कितें सारकें करूंक जाय पळय तें, त्या इश्टांक बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी पयस दवरतात. कित्याक सारकें आमच्या तोंडार सांगतात न्हू. जायते फावटी तो आमचो इगो, आमची प्रायड जी आसा, आमचो कम्फर्ट झोन आसा ती टार्गेट करतात. मागीर आमचे सेंटिमेंट्स आमकां हर्ट जातात. आयच्या दिसा ह्या गर्वाचेर झुजूंक, बरी क्रिस्तांवां जावंक आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. मिठोवणेक आमी गायन गावया सी 30 आनी 7. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार पान 40 आनी 4. सी 37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार बाबा Jesus
도시 예수 섬에 속니 길골밭이 물기 두시 너와 저거로요 아미 웃가지 म्हज्या बाबन म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सोर पोजिदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आमच्या आनी पवित्र विचार देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजी भोक्ती करूंक खालती कायन आमी तुका देणी बोंबून दिता ती आमच्या तरुणाचो संस्कार जाय शिकोर ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नाबीन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदिदार आनी ससनेच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी धोंडवण दितना उगडाचे तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ससनेचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वखणटात ताचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povarazo, sorves vortu, sordani, sansar volya, tusha voi pova. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोराची हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें
हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपुरगुटुया. Jesuero, Jesu, Shimozara, Jesu, Domianetono. बापा आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो ओढ आनी सडबींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडेन देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कृपी तुमेचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिटनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमेवताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका आपली ती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीत म्हाका मोळ पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां आल्मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोडकाय तुका मान उड्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोत विदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनंक. Amen. आमच्या सर्वराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सवनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुज्या दया कागतीन सर्व पातकांनी चटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या प्रजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवत्याची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमकां शांती. ही देव शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुजे म्हाका पळोवना तुज्या एका चित्रान म्हाका वळखी मेळटा.
कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D30 मुझे मासू कोरेखाण पान 60 आणि 3 D30 पेज 63. Moche masu koreka Sagun bode akorsa Karsak tumcha lagyata Bagoya mocha rokta Karsak tumcha lagyata Bagoya mocha rokta आमचे गाडीस सोदरेता जेसू तुका वेतो तुझी वाट पडोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता आमचे गाडीस सोदरेता जेसू तुका प्रार्थूया. सर्वेस्प्र आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां ओदीक नितळ जावं आनी आमचे मोदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपददार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन काळजा मनांतलो गोर्व पयसावंक बरी मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. विसाच्या शेवटाचे गायन गावया तुझी पवित्राय आय 30 आणि 2 पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी पवित्राय